17 तारीख ते 26 तारीख लोकोत्सवाचे मोठे उमेदीन जे लोक पळयतात तो लोकोत्सव 17 तारखेक बरोबर 6:30 वरांचेर ताजें उद्घाटन जातलें. ह्या उद्घाटन सोहळ्याक आमचे आदरणीय गोंयचे मुख्यमंत्री त्याच प्रमाणे खासदार आदरणीय श्री सदानंद शेट तानवडे, आमचे श्री मेयर त्याच प्रमाणे हांव हेजे बरोबर आमचे संचालक सेक्रेटरी चीफ सेक्रेटरी यांचे उपस्थितीत हो उद्घाटनाचो सोहळो ह्याच कला अकादमीच्या दर्या संगमाचेर जातलो. ह्या लोकोत्सवाक एकंदरीत जवळ जवळ 20 राज्यांचे आर्टिस्ट आणि आर्टिजन्स, हँडीक्राफ्ट्स हे सगळे आपापली कलाकृती जी आसात खास करून आपल्या हातांनी विणलेली, त्याच प्रमाणे ह्या लोकोत्सवाक महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान आणि गोवा ह्या राज्यांतले विविध आपले कुझीन जे आसा, आपले खाण पिणे जे आसा ताजे वेगळे पदार्थ सुद्दां आसतले. हो लोकोत्सवाची सुरवात सकाळी 10 वरांपासून ते रातचे 10 पर्यंत आसतले. हो जो एकंदरीत लोकोत्सव जो आसा त्या लोकोत्सवाक वट्ट 600 परफॉर्मिंग आर्टिस्ट जो प्रत्येक राज्यांचो जो फोक फॉर्म जो आसा तो प्रेजेंट करतले. गोंयचे वट्ट 20 जे पंगड जे आसात त्या ह्या 10 दिसां भितर आपली कला परफॉर्म करतले. परत एकदां हांव तुमकां याद करून दितां, एक वेळ असो आशिल्लो फक्त ओन्ली 2 किंवा 3 पंगड गोंयचे ह्या लोकोत्सवाक पार्टिसिपेट करताले. आज ज्या वेळाचेर हांवें टेक ओवर केल्लें आशिल्लें त्या दिसा पासून आमी वट्ट प्रत्येक नामणेचे जे फोक ग्रुप्स जे आसात त्या फोक ग्रुपाक आमी इनवायट दिल्लो आसात. हो जो एकंदरीत जो लोकोत्सव जो आसा तो वेस्ट झोन कल्चरल सेंटर आणि गोंयचे कला आणि संस्कृतीक संचालनालयाचे जोड पालवान हो मोठ्या प्रमाणात घडोवन येता. ज्या लोकोत्सवाची नॉट ओन्ली गोंयकार पण बरेचशे इंडियन ट्युरिस्ट म्हणू नाका, डॉमेस्टीक ट्युरिस्ट म्हणू नाका, जे खास करून हो लोकोत्सव ज्या वेळाचेर जाता त्या वेळाचेर गोंयान येवपाचे, सहलीक येवपाचो एक प्रयत्न करता आणि ते बुकींग करता. आणि ह्या लोकोत्सवाची एक गोष्ट तुमच्या मुखार हांव शेअर करतां. एक म्हणजे सामकी पेडणेची गरीब महिला, जी गरीब महिला म्हणटा आपण वर्साक एक 24,000 रुपये ह्या लोकोत्सवाची खरेदी करपा खातीर, म्हणजे घरान जे साहित्य जे लागता ते आतुरतेन वाट पळयतात. एक ग्रामीण भागातली महिला, म्हणजे ह्या लोकोत्सवाचो एक डेप्थ कितली आसा, म्हणजे तळागाळांत सुद्दां हेजो लोकोत्सवाची अवेरनेस जाल्लो आसा हें ह्या एकाच कलाकृतीन आमकां उदाहरण आमकां पळोवपाक मेळटा. अशे हजारो फुटफॉल्स दिसाक उपस्थित आसात. हांव तुमच्या माध्यमांतल्यान संपूर्ण गोंयकारांक, म्हणजे पर्यटक आसतले, इंडियन ट्युरिस्ट आसतले, इंटरनॅशनल ट्युरिस्ट आसतले, तेंच्यांनी मुजरत ह्या लोकोत्सवाक सहभागी जावचे आणि ह्या लोकोत्सवाचो आस्वाद घेवचो अशें नमळाईचें मागणें करता. वनू एक खास वैशिश्ट्य आमी ह्या लोकोत्सवाक इंट्रोड्यूस केल्ली आसा ती म्हणल्यारूच ट्रायबल विलेज क्राफ्ट्स ह्या संदर्भात, आणि ती सुद्दां तसोच तरेची 17 ते 26 तारीख पर्यंत आसतले. एक वेगळ्या तरेची एक संकल्पना ह्या पासूनच आमी सुरवात करपाची केल्ली आसा, जेणे करून तांचो जो स्पेशल जो प्रॉडक्ट जो आसा तो प्रॉडक्ट आणि तांची ती स्किल्स जी आसा ती स्किल्स सुद्दां ह्या संपूर्ण आर्टिजनाक एक प्लॅटफॉर्म मेळचो ह्या माध्यमांतल्यान हो एक प्रकार आमी आज मुखार हाडपाचो केल्लो आसा. हेकाच जोडून हो एक दुसरो भाग आसा. आमचे कला संस्कृतीच्या संचालनाच्या वतीन आमी कला गौरव आणि कला वृद्धी हे कार्यक्रमाचो बक्षीस वितरण सोहळा म्हणजेच रिवॉर्ड्स प्रदान आमी 22 जानेवारी सांजेच्या ह्याच कला अकादमीच्या ऑडिटोरियम करतले. आणि 25 जानेवारीक गोवा स्टेट अवॉर्ड्स आणि युवा सृजन पुरस्कार परत कला अकादमीच्या मुख्य ऑडिटोरियम भितर आमी करतले. नामणेचो एक प्रख्यात मराठी फिल्मांतलो दिग्दर्शक, ते म्हणजे एक्टर महेश कोठारे
हो ह्या कार्यक्रमाचे प्रमुख पाहुणे म्हणून आसतले, इन्क्लुडींग गोंयचो मुख्यमंत्री आणि बाकीचे सगळे आमचे ऑफिशियल्स अधिकारी धरून. परत एकदा तुमच्या सगळ्यांच्या माध्यमांतल्यान परत एकदा तुमच्या सगळ्यांच्या माध्यमांतल्यान हांव सगळ्या गोंयकारांक आणि तुमकां सगळ्यांक ह्या लोकोत्सवाचो जी प्रसिद्धी आज पर्यंत तुमी दिल्ली आसा ती प्रसिद्धी तुमी दिवची आणि थोडेशें अवेरनेस करून लोकोत्सवाक जात तितले फुटफॉल हाडपा खातीर तुमी प्रयत्न करचो. एक वेगळी थीम आमी ह्या लोकोत्सवाक दवरलेले आसात, म्हणजे बॅकड्रॉप आसतलो, स्टॉल सुद्दां आतां सुद्दां काही गोश्टी तुमी क्लिप्स घेवपाक शकता. कशे तरेची आमची तयारी आसा, कशे तरेची आमी सुरवात केल्ली आसात आणि तुमी दिल्लो प्रतिसाद, तुमी दिल्लो सांगात, तुमी दिल्लो सहकार्य आमच्या सतत काळजान घर करून आसतलें. असोच मोग आसचो, आशिर्वाद आसचो. सगळ्यांक देव बरें करूं.